देव बरी सांज दिव मानेस्तानो आणि मानेस्तिनीनो. आयच्या ह्या सव्वीस सांजेर हांगासर जमल्ल्या ल्हानांक तशें व्हडांक मानसोबान कुटुंबाचे नमस्कार नमान आणि आयच्या सांजेच्या कार्याक बरो येवकार. जमल्ल्या समेस्तांक पास्कां पेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. 2002 इसवी जनेराचो पयलो आयतार मानसोबानाच्या ह्या जैतूक त्या वेदीचेर म्हयन्याळ्या मांची शिंकळेंतलें पयिल्लें कार्य सदर जाल्लें. आनी आज 2015 इसवी मार्चाचो पयलो आयतार म्हणजे लगभग 14 वर्सां 2 म्हयने कळनासतना पावस जावं गीम जावं ह्या वेदीचेर नांतर भितरल्या सालांतल्या वेदीचेर कोंकणींतलें एक ना एक बऱ्यांतलें बरें कार्य सदर केल्ली कीर्त मानसोबानाक फावो जाता, सर्व कोंकणी लोकांक फावो जाता. आनी आज 160वी म्हयन्याळी मांची ह्या वेदीचेर तुमच्या मुखार सदर करूंक मानसोबान अभिमान पावता. मानसोबान हांगासर कलांगण उक्तावण जाल्या उपरांत फकत म्हयन्याळी मातश्यो मात्र न्ही, संवसाराच्या कोणशा कोणशान मनशांनी नाकार बोट दवरच्या तसलीं व्हडांतलीं व्हड कार्य सदर करून फामाद जालां. जावं तें गिन्नेस रेकॉर्ड वा पयल्यांतली पयलीं व्हड व्हड कार्य. आनी ह्या सर्व कार्यां फाटल्यान मोगचनो आमकां धैर्य पाटिंबो तुमी आमचे अभिमानी कला पोशकां. ह्या वक्ता वस्तू वेळ घेवन फाटल्या इतल्या वर्सांनी मानसोबानाक आदार दिल्ल्या सुदारसिल्ल्या सर्व आमच्या हितैशींक दानींक ह्या वक्ता मानसोबाना तर्फेन हांव काळजाच्या गुंड्या येता देव बरें करूं म्हणटा. आज म्हयन्याळ्या मनशाच्या पयलें 2 ल्हानशीं कार्य हांगासर जावचीं आसात. पयलें कार्य आसा मानसोबानान हर एक फावटी कांय ना कांय नवें साव करचें आसता ही तुमकां खबर आसा. आनी आज जावन सुमेळ कोंकणी गायन मंडळी कलांगणांत आरंभ जाल्या मानसोबानाच्या फुडाकारा खाल. गायनांत आसक्त आशिल्ल्या गायन करूंक शकच्या जम्यांनी वा कोयरांनी गावन अनुभव आशिल्ल्या 15 वर्सां वयल्या दादले आनी स्त्रियो हांकां ह्या गायन मंडळींत सांदेपण आपणावंक अवकाश आसा. आदलीं पदां जानपद पदां 4 ताळ्यांनी 4 वॉयसीस घालून गायन करूंक मानसोबान तांकां तरबेती दिता. आनी ह्या गायन मंडळीचें उक्तावण हांगासर जावचें आसा. आनी ह्या कार्याक आमचे मदें आसात मानसोबाना तर्फेन गायन मंडळीचो निर्देशक बाब एरिकोसेर, प्रधान तरबेतेदार संगीत गुरू बाब जॉयल पिरेरा, संगीत मेस्त्री अनिल पत्रावो आनी एक तरबेतेदार यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरीस आनी दयेकर्न वेदी रियेजय अशें तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. मानसोबान अध्यक्ष बाबलू विपिंत आनी हांकां वेदीक घेवन येवचें. कोंकणी संगीत शेतांत आपलेंच नांव तिरायिल्ले व्यक्ती आसात संगीत गुरू बाब जॉयल पिरेरा, यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरीस, तशेंच बाब अनिल पत्रावो आनी मानसोबानाचो गुरकार बाब एरिकोसेर हांकां हांव स्वागत म्हणटा आसतना ह्या गायन मंडळीचें उक्तावण निर्देशकाची बोडी बेटन म्हणटा हांव ते हातांतर करून आमच्या अध्यक्षान ह्या कार्याक एक उक्तावण दिजय अशें उपकार मागता. ताळयांच्या आवाजान उल्हास पाठोवचे.
आजतावन कोंकणी गायन मंडळी अधिकृत रितीन उक्तावण जाल्या. प्रमुख तरबेतेदार आसा बाब जॉयल पेरेरा हाका मानसोबानातावन फुलांचो तुरो दिवन मान करीसय अशें अध्यक्षा लागीं उपकार मागता. तशेंच यॉडलिंग किंग आनी एक भोव व्हड फामाद संगीतकार बाब मेल्विन पेरीस हांकांय फुलां तुरो दिवन मान करीसय अशें उपकार मागता. तशेंच बाबा अनिल पात्रावो हांकांय फुलां तुरो दिवन मान करचो. एरिक बाबाक एक आत्मात दिवचो. एरिक बाब निर्देशक. आनी आतां आज सांजेर 4 वरां अभ्यास आशिल्लो. ह्या अभ्यासांत तांणी शिकिल्लें पयलें गीत हांगासर ह्या वेदीचेर सादर करचे खातीर बाब जॉयल पेरेरा हांकां हांव उलो दितां. Matiaci fulanțoi, are soy, 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 soy.
गायन मंडळीचे पयलें गायन सदर जालें. ताळयो इल्लेशे उणें जाल्यो गे म्हणणे. देव बरें करूं. ही गायन मंडळी सतत हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारांनी 4 ताळयांनी गावंक अभ्यास करता. कोणायकी कसल्याय व्हड कार्यांनी फिरगजेच्या कार्यांनी अवकाश मेळ्ळ्यार ही गायन मंडळी थंयसर वचून गायन करून गायनाची रूस लोकांक सगयता. हांव ह्या गायन मंडळीक सर बरें मागतां. दिलराज रॉड्रिगस आणि रोशन डिसोजा आंजलोर हांच्या जोड मेळीन एक भोव आपुरबायेचो आल्बम तयार जाला आणि तो आसा मोगा सावळी. सुमधूर पदां कार्या सोबानांनी गावंक फामाद जावची पदां आटापलेलो हो आल्बम आतां हांगासर मेकळीक जावचो आसा. हांव उलो दितां संगीत गुरू जॉयल पेरेरा हांकां आनी वेदीचेर येवचें. रोशन डिसोजा आंजेलोर आणि दिलराज रॉड्रिगस कारणांतर गरजेच्या कामा निमती भायर पावल्यान हांगासर तांकां येवंक जावना. तांच्या तर्फेन बाय जॅकलीन फेर्नांडीस आणि बाय स्पेनिटा पिंटो ह्या कवळेंतली दोग आपुरबायेच्यो गायकी तांणी वेदीक येवचें. बाय जॅकलीन आणि बाय स्पेनिटा हांगासर सांगाता येतात. फाटल्या 9 म्हयन्यांत हांव काटाचे कोंबे कळान झुजल्या बरी सोद 4 ह्या कार्यांत झुजते आसात. भोव आपुरबायेच्यो गावपी न्ही दोगांय पूण आज मोगान सांगाता आयल्यान ती दिलराज रॉड्रिगस आणि रोशन डिसोजा आंजेलोर हांच्या तर्फेन हांगासर उबी आसात. आनी आतां ही भोव आपुरबायेची संगीत कोवळी संगीत गुरू बाब जॉयल पेरेरा लोकांक समर्पण करतलो. ताळयांच्या आवाजान आमी उल्हास पाठोवया. गेले त्या म्हयन्याळी मंची कलाकुल नाटक रेपॉर्टरी तावन सालोमी नाटक ह्या नाटकाक जमल्लो आयवाज 15,230 रुपये. खर्चालो आयवाज 40 आनी 8,000 रुपये. हर एका म्हयन्याळी मंच्यो आमी दरमार्च सदर करता. हांगासर भितर येत आसतना तुमच्या हातांत एक लोकाटो कावार दिला. तातूंत तुमी तुमची कुशेची वंतिगे दिवन आमच्या कार्यांक आदार दी जय अशें तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. फाटल्या तेंपान हर एका म्हयन्याळ्या मनशेक 25,000 लेखान जायते जण प्रधान पोशक जावन आशिल्ले. मुखल्या दिसांनी हांगासर म्हयन्याळी मंची सदर जाता आसतना कोणायकी पोशक पण जोडूंक जाय जाल्यार 25,000 रुपये दिल्यार त्या कार्याचे पोशक जावन आसतले. पोशकी तुमी जाय जय तुमच्या इश्टा मंत्रांक सांगी जय अशें माणसोबाना तर्फेन तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. आमचो अध्यक्ष म्हणटा 1,25,000 सर जाता जाल्यार दोगांनी सांगाता मेळ्ळी हें पोशाक पण आपणायत. कित्याक म्हळ्यार मानसोबान काली म्हयन्याळी मातशी मात्र न्ही जायतीं कार्यां करता. परवां एप्रिलाच्या 26 तारखेर तावन
मायाच्या 2 तारखेपर्यंत हांगासर 7वी 8वी 9वी आनी 10वेंतल्या भुरग्यांक शिबीर आसतलें. शिबीर हांगासर सरावन वस्ते शिबीर येवच्या म्हयन्याची म्हयन्याळी मानची त्या शिबिरांत तरबेज जाल्ल्या भुरग्यांक हांव ह्या सुवेदीचेर सादर जातली. एप्रिलाच्या 15 तारखेर सकाळी 9:30 वरांचेर हांगासर विंसोवन आसा. देखून 7वी 8वी 9वी आनी 10वेंतल्या भुरग्यांनी तांकां नाच नाटक आनी संगीत ह्या 3 विशयांचेर कोंकणी विशयांत तांकां तरबेती मेळटली. देखून कोणाक उर्बा आसा तांणी येवचें, दादोस जावचें, कित्याक फाटल्या वर्सांनी जीं भुरगीं हांगासर तरबेत जाल्यान त्या भुरग्यांनी भोव व्हड कीर्त आपणायल्या हें सांगूंक हांव भोव चड खोशी पावतां. आयची 160वी म्हयन्याळी मांची आनी ही मांची सादर करूंक आमचे मदें तयार आसात 2 तरणे आपुरबायेचे संगीतकार. संगीत सुनामी म्हणल्या नांवाचेर आयचें कार्य सादर जाता. बाबरावनी क्रास्ता आनी बाबा अँटनी तावरो हांचे तावन संगीताची लारां संगीत सुनामी आज तुमच्या मुखार सादर जातली. हांव उलो दितां. बाबरावनी क्रास्ता आनी बाबा अँटनी तावरो दयाकन तांणी वेदीक येवचें. मानसोबान अध्यक्ष तावन एक मोगासो फुलांचो तुरो तांणी घेवचो. हो आमचो मान.